बायणा बेकायदेशीर घरांचेर बुलडोजर भोंवपाचो आसा म्हूण थंयच्या लोकांचेर कलकल। निमाणे घरां ह्या शुक्रारा मोडटले म्हणून नोटीशी आयल्यात। मुख्यमंत्र्यान मदीं पडून त्यो स्थगीत दवरच्यो म्हूण थंयची काँग्रेस मागता। डेमोलिशना फाटल्यान बिल्डर लॉबी आनी आदलो आमदार मंत्री मिलिंद आसा म्हूण संकल्पाचो आरोप। हें अशेंच चालू उरल्यार गोंयभर खंय वायट संदेश वतलो। ते जे बायणा जी घरां आसा थंयसर ते डेमोलिशन करपाचें असो आमकां एक न्यूज मेळिल्लो आसा, ताज्या लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयलेली आसा। वास्कोच्या कोर्टान ह्या सगळ्या घरांची सिव्हील सूट फायल जाल्लेली आसा आनी थंयसर ही सिव्हील सूट सगळी पेंडींग आसा। आनी हे सब जुडायस आसतना सुद्दां आयज अशी इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा की ते 15 तारखेक ती परवा बाबा ही घरां डेमोलिश करपाचें आसा म्हणून। हांव सद्याच्या म्युनिसिपल कावन्सील जी आसा आमचे मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील तांकां धन्यवाद म्हणटा, तांकां एप्रिशिएट करता, कित्याक तेंच्यांनी गेल्या 7 तारखेक जेन्ना जी मिटींग आसलेली कावन्सिलाची तेन्ना तेंच्यांनी थंयसर एक रेजोल्युशन घेतलें आनी सगळ्यांनी डिसिजन अशें जालें, देर आफ्टर द कावन्सील एनॉमनसली रिजॉल्व to keep the demolition process on hold until and unless the concerned authority takes a decision. योग बायपासून कलेक्टरा कडसून ही ऑर्डर हाडलेली आसा आनी हेज्या लागून जर कोण हेज्या फाटल्यान आसा इनवॉल्ड आसा जाल्यार खंय तरी बिल्डर लॉबी आनंद बोस तेज्या बरोबर ताका सपोर्ट करता, मिलिंद नायक, कितें हे स्टार्ट जाल्लेले गेले कावन्सील 2012 जेन्ना पयलींचे कावन्सील आसलेले आनी जेन्ना लोकल मिलिंद नायक तेन्ना मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना तेणें त्या कावन्सिलाक घट धरून तेन्ना नोटीसी धाडलेली। आयज एक बिल्डराची ती प्रॉपर्टी आसा आनी ती खाली कोण करता, आयज म्युनिसिपालिटी करता। एक्चुअली बिल्डरान कोर्टान वचोन बाबा ते आपल्या प्रॉपर्टीचेर हे लोक रावता तांकां खाली करपाक ऑर्डर तेणें कोर्टानसून हाडून आसली, बट त्या बिल्डरान तशें करनासतना कावन्सिलाक घट धरले। मिनिस्टरान तेन्ना ताका एक्स मिनिस्टर आसलो तेन्ना ताका सपोर्ट केलो आनी कावन्सिलानसून ऑर्डर धाडली डेमोलिशन। जेन्ना ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा, आयज 5-6 वर्सां जाली, आयज 6 वर्सां जाली, आयज झगडटा कोण हे लोक आनी म्युनिसिपालिटी झगडटा। बिल्डर थंयसर मजा घेता, पयशे कोणाचे वेस्ट जाला, आयज सगळे कावन्सिला म्युनिसिपालिटीचे पयशे वेस्ट जाला, एडवोकेट म्युनिसिपालिटीन घातला, सगळी केसीस झगडटा म्युनिसिपालिटी आनी थंयसर बिल्डर जो आसा तो मजा घेता। आयज हे लोक सगळे जाण कोर्टान झगडटा। सो हांगा जर आमी असो जर ट्रेंड सेट केलो, फाल्यां सगळी बिल्डर लॉबी जी आसा ते डायरेक्ट म्युनिसिपालिटीन वयतले, तांकां घट धरतले, आपली आपली एरिया क्लियर करून घेतले, सो कोर्टाक सगळे जाण बायपास करतले। सो एक रॉंग प्रेसिडेंट सेटअप जावपाचो आसा आयज आनी हो स्टार्ट जाता हांगासून आमच्या मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलानसून। मुख्यमंत्री आनी राज्यपालान दखल घेवन खंय घरां साल्वार करची। आमी आतां डिमांड केल्लेले आसा कितें हे जे ते डेमोलिशन करपाक सोदता जे 15 तारखेक ते तेंच्यांनी पोस्टपोन करचे आनी वी आर आस्किंग इमिजिएट इंटरवेंशन ऑफ द ऑनरेबल गव्हर्नर एंड CM in order to uphold the democracy and the decision opted by the council so that these people get justice. संकल्पाच्या आरोपांचेर विचारूंक म्हूण मिलिंदाक गाठपाचो आमी यत्न केलो, तो खंय गोंयांत ना। प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार। प्रायव्हेट जमनीवेले अनधिकृत घरांच्या रेग्युलरायझेशनाची प्रक्रिया ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकासावन सुरू जातली। तुमून उरिल्ल्यो कूळ मुणकारांच्यो केशी तडीक लावंक शेनवाराक खासा मामलेदार कोर्टाय सुरू जावपाचीं आसात। रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहन खंवटेन आमदार मंत्र्यांक सांगलां। कूळ मुणकार केशी, अनधिकृत घरां, म्युटेशन, पार्टिशनां, लँड कन्वर्जना विशीं लोकांच्यो कंप्लेनी आशिल्ल्यान रोहनान आमदार मंत्र्यां कडेन बसका घेतल्यो। म्युटेशन, पार्टिशन, लँड कन्वर्जन असल्या रेव्हेन्यू खात्याच्या कारभारा विशीं आयिल्ल्यो कंप्लेनी आनी बाकीच्या इश्यूंचेर रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटेन उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या आमदार मंत्र्यां बरोबर वेगवेगळ्यो बसका घेतल्यो। जातीचो दाखलो, कूळ मुणकार, प्रायव्हेट जमनीवेले अनधिकृत घरांचे रेग्युलरायझेशन, कूळ मुणकार केशी असल्या इश्यूंचेर चर्चा जाली। सरकारान सुरू केल्ल्या ऑनलायन सेवेची म्हायती आमदारांनी लोकां मेरेन पावोवची म्हूण रोहनान उलो मारला। ह्या बिल्डिंगेन ते सिटीजन सर्वीस सेंटर विल कॅटर टू ऑल सर्टिफिकेट्स जो तुका डायवर्जन्स, कास्ट, residence. In additionally,
परमिशन्स खंयची जाय जी कामां तांकां गव्हर्मेंट ऑफिसरां वचून मेळून करचें पडटा तीच तांकां CSE वील अटेंड टू इट स्टार्टींग इट वील अटेंड टू रेवन्यू डिपार्टमेंट सर्विसीस दे वील एड डिपार्टमेंट्स लेटर ऑन अगेन एकूच काउंटराचेर वचून तांकां सुविधा थंयच मेळटल्यो इवन सर्वे प्लॅन्स बाकीचे जे आसा दे वील एप्लाय देर एंड दे वील गेट द आउटपुट फॉर्म 1 and 14 जी प्रिंट मेळटलो ती आमी सांगला ई-सायनाचेर दिवची म्हणून सो ती ऑनलायन मेळ्ळी जाल्यार ती सुविधा आफ्टर टॉकिंग चीफ मिनिस्टर वी कॅन से दॅट वी वील गिव इट एज ऑनलायन एज अ फ्री सर्विस. We are basically reviewing issues what they have taken up during assemblies. We are also updating them about how revenue department is taking initiatives. थंय आमी घेता आसता ऑनलायन सर्विसीस बाकीचे इज ऑफ बिझनेस सर्वसामान्य मनशाक बऱ्यो सर्विसीस मेळच्यो त्रास जावच्यो न्ही ताच्या खातीर आमी नवे इनिशिएटीव ग्रामीण मित्र आनी खंयचे नवे इनिशिएटीव स्टार्ट करता आनी ताच्या खातीर तांणी मातसो इल्लो इनिशिएटीव घेवन तांच्या लोकां कडल्यान वेदर इट्स पंचायत ऑर अदर एरियाज local bodies or other representatives where they need to pass this circulation of messages where people understand what is happening and take opportunities. Kidala, residence card, certificate, all these are available online. We are trying to see that maximum services are given online from the revenue department. Tashat assembly, each MLA had addressed certain grievances. So the grievances jitlo address kille have been reviewed. The deputy collector or collector was told to basically go into these issues and see how we take it ahead. So their grievances have been reviewed today again, and wherever they need to be addressed further, I think action will be taken up. Maybe it is tenant associationaचो issue आसा, कोमुदाचे issues आसा, बाकीचे encroachments issues आसा. Illegalities will not be tolerated any further. So ताज्या खातीर regularization of illegal structures जो आमी bill pass केल्ले, जाल्यार बाकीचे all these initiatives what are going ahead, त्यो timelines तांचे एरियेन कशे आसले this also have been discussed with them. We are, as last 1.5 months, we have disposed a lot of mutation cases by opening Saturday courts. The people may not be aware. Yet Saturday courts give mutation, munkarial, and tenancy cases will start getting addressed. So turnaround जो जातलो 3 वर्सां भितर जी tenancy case clear जावची पडटा ताच्या खातीर ज्या दिसा कोर्टांतल्यान आमकां डिपार्टमेंटान येतली तेन्ना itself we are introducing a case monitoring system. So every case which comes in that will get monitored. Similarly, Munkari old illo cases will first in first out methodology kind system nationally. So त्यो cases जेन्ना सिस्टमान वतल्यो, you will come to know which are the cases, how old they are, and ताच्या खातीर तांकां first preference दिवन त्यो clear जावप. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. Give it break.